दिवचलच्या कारापूर वाठारांत गोव्यांची धुमशाणां चालूच आसा। पिकाच्या वेळारूच गोव्यांनी पोरसू लागवड उद्ध्वस्त केल्ल्यान शेतकार हुसक्यान आसा। दुसरे वटेन गोव्यांचो उपद्रव बंद जावचो म्हूण शेतकारांनी आतां पोरसा भोंवतणी स्वखर्चांतल्यान लायटीची वेवस्था केल्या। मात गोव्यांची धुमशाणां अजून बंद जायना अश्यो कागाळी शेतकारांनी केल्या। दिवचले कारापूर वाठारांत गव्यांची धुमशाणां वाडल्यात। ह्या गव्या कडल्यान मिरसांग आनी भाजयेच्या मळ्यांची नाशाडी करप सुरूच आसा। गव्यांक धांवडावपाक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान दादल्या सयत बायलां चक्क मळ्यांनी जागरणां करतात। मिरसांग आनी भाजयेच्या मळ्यांनी लागवड केला तेन्नाच्यान म्हळ्यार फाटल्या 1.5-2 म्हयन्याच्यान गव्यांचो उपद्रव सुरूच आसा। रातच्या वेळार पोरसां मोडून हे गवे मळ्यांनी घुसून हातातोंडार आयिल्ल्या पिकावळीची नाशाडी करतात। हे विशीं रान खात्याक कळयल्लें, मात ते कांयच काना मनार घेनात अशी खंत शेतकारांनी उक्तायल्या। गव्यांक धांवडोवपाक लागून मळ्या कडेन उजो पेटोवन रातभर जागरणां करूनय कांयच फायदो जायना। देखून आतां शेतकारांनी पयशे जमा करून लायटी घातल्यात। रातच्या 1:30-2 येतात ते आणि कितें करता? आनी सगळे मस्तून उडयतात खावन। आता सध्या तुमचे सामके पीक तोड हातीर येयल्ले असताना सगळे पिकाची नासधूस केल्या। म्हणजे तुम्ही आता म्हाका एक सांगा, रातचे येवप चालू आहा हांगा? हय हय येता, रातची येता। आणि आता लायटी घातल्यात ज्यो न्हू, तर तुम्ही सगळ्यांनी पयशे काडून 500 रुपया काडले सगळ्या मिरसांग उकडे लायले तितल्यानी? तितक्यानी हय। म्हणजे त्याच्या उपरांत लायटी आता आनी खंयसून घेतल्यात कनेक्शन? म्हणजे आता सध्या आदले सारखे येतात गवे? हो, पयर सुद्धा येयल्ले। मग आता तुम्ही गव्यांक बंदोबस्त करपाक लागून रातचे हांगा येवन जागरणां करतात? रातचे आमी सगळी दादले बायलां हांगा येवन न्हिदता। पण गव्यांचे येवप चालू जा? येवप चालू आसा। आतां लायटी घातल्या आमी 20-25 खर्च करून लायटी घातल्या। आता हे लायटी कश्यो घातल्यात तुम्ही? आमी सगळ्यां कडले 500 रुपया घेवन आमी लायटी घातल्या ह्यो। आता लायटी घातल्या उपरांत गवे येतात? हय, येतात, तरी सुद्धा येतात ते। म्हणजे आता सरकार तुमचे मागणे कडेन लक्ष दिना? आमी आतां फॉरेस्टाक सांगले किंवा आमचे कोण आसा तांकां सांगले, तरी तेंच्यान आमचे कांय हें करूं ना। 2-2.5 म्हयने जाले डेली गोंया रेडे येता। दादले येतात, बायलां येता रातची राखपाक, म्हणल्यार डेली नायटीक रावता हांगासर। गोंया रेडो येता म्हणून तांकां पळोवपाक येता ती येयलो। आतां ती कंटिन्यू लायटी बीन घातल्यो बीन, आनी तेन्ना तो आजून काय येवंक ना। आनी काल जेन्ना कोणूच येवंक नासले पळय, तेन्ना मागीर तो परतून येयलो। आवाज येना, म्हणजे ताका आवाज नासलो न्हू, तो येयलो तो। कितके गोंया रेडे आसा अशें सांगात? एक गोंया रेड एकूच पूण आमकां दिसलो, पूण आसा 4-5 ते, पूण एक येता एक तो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।